नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मडगांव न्यू मार्केटांतल्या 2 दुकानांक अचकीत लागलो उजो। उज्यान दुकानांचो लासून जालो गोबर। हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेटाच्या टायराचो जालो स्फोट। स्फोटाक लागून विमानतळाची धांवपट्टी दवरिल्ली बंद, उपरांत केली सुरू। परवरे तेलंगणाचे गाडयेन 3 गाडयांक दिलो धपको। 3 गाडयांचे मोठे लुकसाण। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना। कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत जाली चोरी। 60 ते 70 हजार रुपया वेले फारावन फुडलो तपास सुरू। गोंयच्या शाळांनी मनयतले वीर बाल दीस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली दत्त जयंती। भाविकांनी दर्शना खातीर सकाळच्यानूच केल्ली देवळांनी गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। मडगांव बाजारांत 2 दुकानांक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले। सुमार वरभराचे कवायती उपरांत उजो नियंत्रणांत आयलो। मंगळारा दनपारां मडगांव बाजारात 2 दुकानांक उजो लागलो। ह्या उज्यांत 2 दुकानां लासली। हे पयले फावट न्हय, अश्यो घडणुको खूब फावट ह्या बाजारांत जाल्यात अशें मडगांवकार सांगतात। ही आज पयली खेप न्ही न्यू मार्केटान आमच्या। हाजे पयलीं सुद्दां कितले फावटी मार्केटान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी तरी हांगा अजून म्युनिसिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीच्या तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय, कसलीच हाजे पयलीं कितले फावटी इन्स्पेक्शनां जालीं, सगळें वचून भोंवून पळयलें, पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना। आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट इतलें गच्च न्यू मार्केट आसा, पूण म्युनिसिपालिटीचे तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ले कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जन्सीन हांगा कितें करपाचें हाची कसलीच प्रिकॉशनरी व्यवस्था, फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच व्यवस्था हांगा ना। आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा। स्पेशली म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचेर हाजे पयलीं आनी 2दा उजो लागिल्लो आसा, पूण तरी आसतना इतलें जावन सुद्दां आमच्या ऑथॉरिटीजांक कसल्याच प्रकारची हांगा अक्कल येना। म्हजी सगळ्या कडेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन की आतां तरी कितले फावटी तुमी रावतले? दर फावटी तुमी येतात, इन्स्पेक्शन करतात, हांगा वॉटर हायड्रंट्स, फायर हायड्रंट्स आसपाक जाय, फायर फायटींग व्यवस्था आसपाक जाय, सगळें तुमी म्हणटात, परत आशिल्लें तें खंयचे कडेन कांय ना। जेवलेले 2 दीस पयलीं आज लोकांनी दुकानां हे उरपाची एक सुद्दां काय म्हणून फायर फक्त फायर ब्रिगेड ना। मडगांव येवपा फायर ब्रिगेडी हांगा एक वॉर्ड लागले, एक वॉर्ड हेच वाड्यात ह्या दुकानाचेर बेकायदेशीरपणान खूब AC आनी हेर नाका ते बसयल्यात। जिल्लो अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी बसका घेवन पळोवणी करची, तो मेरेन दुकानां सुरू करपाक दिवची न्ही अशी शिटकावणी आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या। जे कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण, हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस की हाजो उजो हो खंयी पावपाक शकता। फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली। आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां हें धडो घेवपाक बरें सगळ्यांक, पुलीस, RTO, तुगेले ते कलेक्टरेट, म्युनिसिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धडो घेवपाक जाय। हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आसा, फाल्यांच्या फाल्यां मिटींग घेया, डिसायड करा पयलीं कितें करपाक जाय तें सगळें, आनी त्या शिवाय कांयच करपाचें नाका। त्या प्रमाणात भायर जाल्लो हें आतां पळयलें जाल्यार पळय ACचे वयर पळयलें जाल्यार पळय कशा पद्दतीचे AC लायल्या आनी कितें लायल्या। म्हजे कोतान हाजेर केसी चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाची। हें पयलीं ल्हान आशिल्लें, हें अशें बांदलां, ताजेर मागीर केसी जाल्या, एसेंब्लीक मागीर क्वेशन आशिल्लें, ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो मॅटर इज इन द ट्रिब्युनल। अशे दुश्परिणाम जाता, हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा। मार्केटकारांनी एकट्या जावन ठरोवपा जाय कितें करप बरें आसा आनी कितें वायट तें। मागीर रडून कांय फायदो ना, उजो लागून काबार जाता। हांवें सांगलां आतां
DYSP सांगला, कलेक्टराक फोन करून सांगला, फाल्याच्या फाल्यां मिटींग घेया, सायट इन्स्पेक्शन करा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा आपया, सगळे कितें इलिगॅलिटी आसा ते आयडेंटिफाय करा. त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका. कितें आमकां लिमरज शॉप कॉट फायर इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पावतकीर आमी पळयलें कितें 2 शॉपां उजो लागला, एक लिमरज आनी एक फॉर्मासी. इमिडिएटली आमी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक येतले. सो आतां फायर कंट्रोलाक आसा. आमी वेर्ना, गोळी, कुडचडे आनी फोंडा सामान गाडी मारले. टोटल 6 गाडी यूज केल्यो. तुमी लेट पावले, गाडी हाडपाक बी त्रास जाले तुमकां? हय, ट्रॅफीक चड आशिल्लें, सो गाडी रस चड आसले आनी पार्किंगाक लागून? पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें, सो गाडी येवपाक टायम लागलो ट्रॅफिका लागून. कितलेशे लॉस जाला तांकां? अजून कांयच सांगलें ना. आमी स्टेटमेंट घेतली, अजून तेणी कांयच सांगलें ना आमकां. कितलेशे सेफ केले तुमी? 5-6 लाख सेव केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. भारतीय हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेट विमानाच्या टायराचो मंगळारा स्फोट जालो. स्फोट जाल्या उपरांत अचकीत उजो पेटलो. हे घडणुकेक लागून हवाई दळाची बरीच धावपळ जाली. दिसपट्ट्या उड्डाणा खातीर MiG-29 हे फायटर जेट हँगरांतल्यान भायर सरून धावपट्टेचेर आयिल्ले. उड्डाण करपा खातीर धावपट्टेचेर वेग वाडयतले इतल्यानूच टायराचो व्हडल्यान स्फोट जालो आनी टायराक उजो पेटलो. उपरांत हवाई दळान धाव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या प्रकाराक लागून दाबोळी विमानतळाची धावपट्टी कांय वेळा खातीर बंद दवरिल्ली. दाबोळी विमानतळाचेर लँड करपी कांय प्रवाशी विमानांचे मार्ग बदलले, जाल्यार कांय विमानां खंयच्यान आयिल्ली थंय रिटर्न गेली. आयज 12:30 सुमार MiG-29 हेचो टायर ब्लास्ट जावन खंय उजो पेटलो आनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना हांगाले जे फायर सर्वीस आसा नेव्हीतले ते तेंच्यांनी रोखडेच इमिडिएट तेचेर एक्शन घेवन तो उजो पालयल्लो आसा. आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की हो जो आमचो फाटल्यान तुमकां जो रनवे दिसता तेचेर 3:30 म्हणल्यार खंयचीय फ्लायट्यो लँड जावची ना. आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की टोटल 18 फ्लायट्यो जी हांगा लँड जावपाच्यो आसलेल्यो तितूंतल्यो टोटल 5 फ्लायट्यो मोपा ऑलरेडी लँड जाल्लेल्यो आसा. तशेंच जी उरलेली ज्यो थोडी फ्लायट्यो तितूंतली एक 4 फ्लायट्यो ऑलरेडी जी खंयच्यान आपले डेस्टिनेशन येयलेले त्या डेस्टिनेशनार परत ती गेल्लेली आसा. आनी जी उरलेल्यो फ्लायट्यो आसा ती हांगा डिले जाल्लेली आसा. ती 3:30 मागीर जावन हांगा लँड जातली. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम किओज. मंगळारा पर्वरी रस्त्यान 4 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. म्हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या कारीन 3 गाडयांक नेटान धपको दिलो. 3 गाडयांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाक दुखापत जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. मंगळारा सांजेर पर्वरी दामियान गोवा शोरुमा कडेन म्हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या कारीन 3 गाडयांक मोखले. ड्रायव्हराचे कारवयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पयलीं दुचाकीक, मागीर टॅक्सीक आनी उपरांत सिलेरियो कारीक नेटान धपको दिलो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात 4 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापसा से पणजी आ रहा था और वो उधर से आ रहा था. आने के टाइम क्या हो गया तो एकदम वो लाइन छोड़ के ओवरटेक करके सीधा आंख पे आया मेरे डायरेक्ट आंख पे आया सीधा. तो मेरे को जितना साइड पे लेना था मैं ले लिया गाड़ी. बाद में क्या किया वो मेरे को मारा, मैं गिरा नीचे. गाड़ी साइड हो गई. फिर मेरे पीछे कार गाड़ी था उसको मारा वो. उसके बाद फिर और पीछे का था उसको मारा. बंद जाया और किया था टाइट था एकदम पूरा टाइट. हाँ पूरा टाइट था वो. पहला मेरे पे मारा, बाकी मेरे पीछे में एक सफ़ेद वाला गाड़ी था उसको मारा और उसके पीछे में और एक गाड़ी था उसको मारा. 4 गाड़ी को मारा और 3 लोगों को मारा. मेरा स्प्लेंडर था और मेरे पीछे में 2 कार था उसको मारा. मेरा बाइक पूरा डैमेज हो गया. स्प्लेंडर पूरा डैमेज हो गया. पंजी में मैं इधर कुबेर सर्कल के पास जा रहा था. इतना मैं आगे था ना सर, 5-6 लोग था वो लोग. इतना मैं कंफर्म से देखा ना, मैं आगे था, मेरे पीछे वो था. वो किया था सर साइड था वो आउट ऑफ वो लाइन छोड़ के बाहर आया ना. लाइन छोड़ के बाहर आया तो हमने कितना साइड लेना था लिया, सीधा ठोक दिया हमको आके. उधर लगा सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान स्नेहा असोटीकार. साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत चोरयेची घडणूक घडल्या. चोरांनी हायस्कुलांतले 60 ते 70 हजार रुपया फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात.
आतां गोंयांत शिक्षणीक संस्थांनी चोरयो जावपाक लागल्यात। मंगळारा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली। सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरांनी हात मारलो। 10वेच्या भुरग्यां कडल्यान बोर्डाच्या परिक्षे खातीर हायस्कुलात फी घेतिल्ली। चोरांनी तेच सुमार 45,000 रुपया आणि हेर गरजे वेळार वापराक येवपी सुमार 15 ते 20,000 रुपया चोरांनी फारायले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता सरान म्हणलं त्या प्रमाणे आमच्या लॉकरान भुरग्यांनी SSCचे जे भुरगे आसा तेंचे कडल्यान आमी 1,700 रुपया अशे प्रत्येक भुरग्या कडल्यान अशें कलेक्ट केल्ली फीज। जवळ जवळ 27 भुरगे आसले आनी ताजे एमावंट जवळ जवळ 45,900 सुमार जातालो। आनी ते एका एनवलपान आमी ते काडपाक सोंपें, एकीच कडेन आसले सगळे पयशे ते। आनी त्याच बरोबर आमचे बाकीचे वेगवेगळे अकाउंट्स आसात, त्या वेगवेगळ्या अकाउंट्सान थोडे थोडे पयशे आसतात। अशें म्हणून ते जवळ जवळ 15 ते 20,000 आसले। ते आमकां केन्ना केन्ना इमर्जन्सी पयशे मोडचे पडटा म्हणून ते एक फ्लोटींग म्हणून ते आसता आमच्या हितून। आनी लॉकरान आसा म्हणटकीर सेफ उरतले अशें चिंतून ते थंय दवरलेले आमी। पुणून आतां हो इन्सिडंट जाल्लो आसा चोरयेचो आनी ते सगळे पयशे सगळी प्रत्येक एनवलपा काडून भितरले एक एक कितें मेळटा तितले तांच्यांनी पयशे काडून व्हेल्ले आसात आनी सद्या कांयच ना पयशे भितर, सगळे व्हेल्ले आसात। आमच्या मल्टी टास्क स्टाफ आसा न्ही तेणी म्हाका सकाळी फोन केलो 9:30 सुमार। तर सर म्हणालो आमच्या स्कुलान म्हणालो असो इन्सिडंट जाला, चोरीचो इन्सिडंट जाला। ताका लागून हांव थंय गेलो। मागीर पळयलें तर आमचे हेडमास्टराचे म्हटल्यार दार आसा, मेन दार आसा ते ओपन केल्ले, फाटले दार ओपन केल्ले, ऑफिसाचे दार ओपन केल्ले आनी भितर कोणी तरी येवन सगळे पयशे बिशे काडले तेजे वुडन हें ओपन करून। आनी सादारण ते पयशे काडल्यार चवकशी केल्या नंतर सादारण पयशे म्हणल्यार 65,000 आसपास आसले ते पयशे अमावंट। ते पयशे स्कुलाच्या भुरग्यांचे 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांची फीस बोर्डाची फीस भरपाक ते पयशे तेंच्यांनी दवरलेले। थोडो किरकोळ घर असो आसलो तेंचो आनी तेंच्यांनी दवरलेले। आयतारा सकाळी हांव 9:30 सुमार म्हाजी मिसेसीक प्रायमरी स्कुलान पांग वचा। पांग वयता आसतना झब्बकू हांवें इस्कॉला कडेन युजली आमी डेलीच म्हणजे गांवान येता वयता लक्ष मारता। तशें हांवें लक्ष मारल्यार म्हाका दिश्टी पडलें की गेटीक लॉक ना म्हणून। गेटीक लॉक ना म्हणटकीर कितें जालां काय हांव तिका पायलो आनी रोखडो टक करून परत इस्कॉलान गेलो। इस्कॉलान गेल्यार गेटीक लॉक जाला ना म्हणून हांव मातसो दुसरो पिवन पिकनीक आसल्या कारणान भुरग्यांचें कितें सामान उरलां जावं कितें दिवपाचें उरलां असो म्हणून परतो म्हाजो जालो आनी हांवें ताका 2 दिना उलो घातलो। 2 दिना उलो घातलो तेणी म्हाका जाप दिवंक ना म्हणून हांव मातसो फुडें सरलो। फुडें सरून पळयता जाल्यार हेडमास्टरच्या कॅबिनाचें दार उक्तें आसलें। जाल्यार म्हणून हांव आबूज जालो। मातसो फुडें पळयल्यार सर जी लॉकर आहा तें फोडलेलें आसा आनी तें फोडलें सगळें वस्त पेपर उडयलेले आनी भितरले कॅश भितर कांयच दिश्टी पडली ना। म्हणटकूच मागीर मातसो परत टर्न केलो जाल्यार ऑफिसाचें दारूय फोडलेलें आहा। ऑफिसाचें दार फोडलो म्हणून हांवें तशीच मातशी गेट धापली। हांव म्हाज्या दुसऱ्या पिवना कडेन गेलो तेज्या घरा कडेन, ताका बेगीन इन्फॉर्म केलें। ताका विचारलें अरे तूं इस्कॉलान गेल्लो? तो म्हणलो ना। अरे तुवें चावयो सगळ्यो गेल्ल्यो? तो म्हणलो हय। तशें जाल्यार म्हणलें बस म्हणटकूच येयले आमी दोगांनी पळयलें आनी आमकां कळ्ळें की हो चोरीचो प्रकार। तितक्यान हांवें म्हटलें सराक फोन केलो। सर मातसो मेळोंक ना आमकां फोनार। दुसरो क्लार्क आहा तो फोन घरा कडेन विसरून गेलो। तेजे बायलेक मॅसेज दिली हांवें तो तुवें म्हाका फोन करना। तितक्यान चेअरमॅन सराक फोन केलो। चेअरमॅन सर टक करून एक 5 मिनटांनी पावले आनी सांगलें सर म्हटलें चोरयेची गजाल राती जाल्या अशें दिसता। तेन्ना मागीर आमी सरान बाकीच्यो सगळ्यो हालचाली सुरू केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मोल्या अभिनव विद्या मंदिर सोमारा मध्यान राती चोरांनी फोडले। CCTV कॅमेराच्या बुराकांतल्यान चोर दिसले, मात चोरांच्या तोंडार बुरको आशिल्लो। चोरांच्या हातीक कांय लागलें ना, तरी हेर कांय कागदपत्रां फारायल्या आसूं येता हाचो तपास कुळे पुलीस करतात। तर आमची स्कूल आमी 23 तारखेक बंद करून गेल्ली सगळें आणि सद्या आमचो टूर गेल्लो आसा आनी आमचे हेडमास्टर टुराचेर आसा आनी हांव कुंदा सावंत म्हाजे कडेन इन्चार्ज आशिल्लो। तेन्ना सकाळीं आयज मुगेलो जेन्ना भाई पिवन हांगा आयलो तांणी पळयलें की गेटीचें लॉक फोडिल्लें आसा। तांणी हेडमास्टराक फोन केलो। मागीर आनी एक आमची टिचर आयली शिल्पा गांवकर म्हणून। मागीर दोगांयनी म्हाका फोन केल्या उपरांत आमी हांगा आयलीं। मागीर
सरानूच 100चेर डायल करून मागीर पोलीस आयले. मेन गेट आमी मागीर पळयली. तेच्या उपरांत तेंगेले PI आयले हांगसर आनी तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयलीं. तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराचें कॅबीन आनी आमचें ऑफीस फोडिल्लें आशिल्लें. तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा. डॉक्युमेंट बी सगळे फायलींतले कितें ना ते आमी सद्या पळोवपाचें आसा आनी तपास चालू आसा. CCTVन दिसले ते CCTVन दिसता दोगांनी तोंडाक बुरको घातिल्लो आसा. रातच्या 12:30 ते भितर आयिल्ले आसा. नमस्कार, आमी अभिनव विद्या मंदिर मोले हांगा आसा. जे जाग्यार पयर राती कडेन हांगा चोरट्यांनी इस्कॉल फोडलें, भायले लोक कातरिले आनी भितर गेले आनी भितरली सगळे लोक कातरिले, एक्सोप्लेटीन लोक कातरिल्ले आसा. पयल्यार तांकां जो 12:30 भितर एंट्री मारली तेंच्यांनी. 1:45 पर्यंत ते भितर आशिल्ले, पूण तांकां CCTVचेर तांकां हितून CCTVन ते कॅप्चर जाले. दोगांनी बुरखा घातलेलो आनी वळखी मेळना आनी जे ऑफिसान तेंच्यांनी सगळ्यांनी शोधाशोध केली. तांकां कांयच पयशे बी मेळना. डॉक्युमेंटूय कितें आसा व्हेल्ले काय कळना. अजून मेरेन तांकां सद्या इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी जे तेंच्यांनी भितर पयशेच नाशिल्ले म्हणटा ते टिचर सांगता, जाल्यार पयशाचो संभव ना आनी कितें व्हेल्लें जाल्यार खबर ना. कुळे पुलीस हांगा घटनास्थळी येवन तपास चालू करता आनी गरज पडल्यार फिंगरप्रिंट आनी डॉग स्क्वॉड हांगा हाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मुलींच्यान एकनाथ खेडेकर. बेती सावन साळगांवा वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 चल्यांक आर्गां दिवपा खातीर गोंयांत 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हूण जाहीर केला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, सालिगांवचो आमदार केदार नायक आणि हेरांनी बेतीच्या गुरुद्वारात वचून दर्शन घेतले. तशेंच वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीक वांटो घेतलो. गोंय सरकारान खंयच्याय एका रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दिवचें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या शौर्याची काणी गोंयच्या शालेय इतिहासांत आस्पावून घेवची अशी मागणी सीख समुदायान मुख्यमंत्र्या कडेन केली. गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 सान पिरायेच्या पुताक मुगलां आड झगडटना वीरगती प्राप्त जाली. तांच्या यादस्तेक सीख समुदाय 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हण मनयतात. दो चीज आज इस मौके पर मैं CM साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा. एक अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंड्रोस करिएगा 4 शब्दों का. दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगह छोड़ना. एक कोई अच्छा मार्ग है गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है. हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए. अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी का, हम लोग जो इनके जो सरपंच हम लोगों ने किया है और जो उनकी करनियां हैं हम लोग खत्म नहीं कर सकते बाबू. अगर जो भी हमको अगर चाहते सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ये बस ये चलता रहेगा. ये हिस्ट्री में आना चाहिए और एक ज्योग्राफिकली कहीं भी हमको एक रोड का नाम अगर देंगे हम लोग बड़े बड़े आपके आभारी होंगे. हम ना भूले हैं ना भूलेंगे. ये पूरा देश, उनकी जो पूरा इतिहास है हमेशा के लिए याद करेंगे. आपको तो मैं सिर्फ उनका जो इतिहास है और उनकी शहादत है, उनकी जो विरासत है वो पूरे देश से लेके गोवा तक है. इसीलिए तो कर्नल वेणुपाल सिंह जी जो 15 अगस्त 1955 में जो उनके यहाँ पे यानी विरासत हो गई, वो वीरगति प्राप्त हो गई, उनको भी याद करते हुए वो वीर माता को मिलने के लिए मैं खुद हरियाणा जाके आया हूँ. आज भी मैं कर्नल वेणुपाल सिंह जी को याद करता हूँ और कर्नल वेणुपाल सिंह जी के नाम पे हमारा वहाँ का प्राइमरी स्कूल अभी भी उनका स्टैच्यू वहाँ पे है. और जिस दिन 15 अगस्त को वहाँ पे जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल वेणुपाल सिंह को स्टैच्यू के लिए आदरांजलि देने के लिए वहाँ हमेशा के लिए जाता हूँ. और आज
आपने जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का मार्ग बताने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से हमारे सरपंच और लोकल एमएलए से, यानी ये जो रोड है, ये तो गुरु गोविंद, हाँ, नीचे वाला जो एमडीआर रोड है जो केदार सालेगांव की तरफ जाता है, निश्चित रूप से हम जो सरपंच ने जो रेजोल्यूशन देना चाहिए वो रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफाई कर देंगे। बिल्कुल आपका और गोवा का हमेशा के लिए नाता रहा है, आगे भी रहेगा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर। पुराय गोंयांत भक्ती भावनेन आनी विधी सयत दत्त जयंती मनयली। ह्या निमतान सगळ्या देवळांनी आरती जाल्या उपरांत महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक देवळांनी लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। सांजे वेळार दत्ताच्या मुर्तेक पायण्यान घालून हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। गोंयांत काल आनी आयज म्हणजे सोमार आनी मंगळारा 4 नवे कोविड दुयेंती सापडला। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 36 पावला। कोविड दिसान दीस वाडत आसा, सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। भौशीक सुवातांनी गरज पडल्यार मास्क वापरल्यार खूब बरें। पार न्हंयेत कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अस्नोडे पंचायतीन दिल्या। कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात। कोयर उडयतना सापडल्यार 5000 रुपया दंड दितले अशी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या। नमस्कार, हांव सपना मापारी अस्नोडा पंचायतीचो सरपंच। खूब वर्सांच्यान असो इश्यू आनी गार्बेज जे आसा, गार्बेज जावं वेस्ट आसा ते हाडून पार रिवरान सोडटा, जे आमी सगळे बार्देशाक तेचें उदक आमी खाता। पण आयज आमी अस्नोडा पंचायतीसून तेंचे खुबशे 1-2 फावटी आमी ते सगळी गार्बेज क्लीन केलो। न्हंय 2 फावटी आमी न्हंय क्लीन करून सुद्दां
आणि जे आमचे चिकन सेंटर आसा जावं नुस्तें विकता तांकां आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्या की तुमी आसा पळय हें सगळें थंय वेस्ट उडोवचें न्हू आणि जे कोण उडयतले आमचे ऑलरेडी आमी CC कॅमेरा थंय दवरलेले आसा घातलेले आसा CC कॅमेरान जर आमकां कॅच जालो असो मनीस कोण उडयता तो जाल्यार तांकां आमी ताच्या घरा पर्यंत वचून फायन घालतली कित्याक तर हे अशें जावं उपकारना तेन्ना आनी दुसरें म्हणजे आतां कोण वेस्ट हांगा आमच्या हॉस्पिटलान खूब बिजनस आसा तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें आनी हेच्या परत आमी स्ट्रॉंगली तांकां सांगतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हे वेस्ट आपले आसा पळय ते ह्या उदकान उडोवचें न्हू जेणे करून ते आमीच सगळें उदक खाता बार्देश खाता आनी आमच्या जिविताक बी हानी जावंक शकता म्हणून आमी तेचेर अवेरनेस करपाचो खूब व्हडलोसो प्रयत्न आमी आतां फुडें करता। हांव फ्रांसीस वाघ आसनोडा सरपंच विलेज पंचायत सरपंच आतां पळय सपनान पळय आमचे डिप्युटी सरपंच कितें सांगलां तें सारकें। आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी हाडून हाडून ते बसींतले लोक खंयचे उडयतात कचरो पूण तेतून उडोवपाचो तो दर्या म्हणजे कितें तें उदक आमच्या सगळ्याक वयता वास्को मडगांव सगळ्याक हें उदक आमच्या हातनडचें वयता पूण म्हाका नाका तें हें केल्लें पूण आमकां जाय आमची एरिया क्लीन उरली क्लीन म्हणटच हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे लागीं हात जोडून मागता असलें काम करिनाका आनी घाण हाडून दर्यान उडयनाका। दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव आनी शिरगांव सयत पुराय बार्देश तालुक्याक वरदान थारिल्ली असनोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या। हे न्हंयेत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा। प्लास्टीक आनी हेर कोयर न्हंयेत उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात देखून हे न्हंयची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता। हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार कांय चिकन सेंटरवाले हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेष आनी घाण उडयतात ते भायर कांय नुस्तेकारय पाड नुस्तें हे न्हंयेत उडयतात अशें दिसून आयलां। ह्या प्रकाराची आतां थळावे पंचायतीन गंभीर दखल घेतल्या। मोक्याच्या सुवातीचेर CCTV कॅमेरा बसयल्या। जे कोण कोयर उडयतना मेळत तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां। कमीत कमी 5,000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन म्हळां। गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।